सॉरी म्हणटा थोडो डिले जालो साऊंड सिस्टमा खातीर। आमी गोंयच्यान आयल्या गोंयचो विशय घेवन, तुमचो विशय घेवन, म्हादयचो विशय घेवन। जरी तुम्ही लंडनकार पोटा खातीर आनी करियरा खातीर लंडनात आसले जाल्यार तुमचो मोग गोंयाचेर आसा, तुमचो मोग म्हादयचेर आसा। त्या म्हादयच्या मोगान तुम्ही आयल्या, तुमकां सगळ्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी सादर करता आमचें नाटक गांव जाला जाणटो। श्री गणरायाक वंदन करता, सायबीण माईक नमन करता, अल्लाचे नाव घेता, सगळ्या देवाक नमन करता आणि कला चेतना वळवय तुमच्या मुखार सादर करता गोवन आर्ट अँड कल्चर UK आणि युथ असोसिएशन हांच्या जोड पालवान सादर करता कोंकणी नाटक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लंडनान कोंकणी नाटक गांव जाला जाणटो। गांव जाला जाणटो। नमस्कार। लंडनच्या माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो नमस्कार। कशे आसात तुम्ही? हांव कोण? जे सकाळच्या 7 मेरेन तुमकां वापराक येता तेच हांव उजो काढला। कारण आमकां जाय आसलेलें की कोण यंग कोण आसा कंटेंट क्रिएटर तांचे जे काम आसा ते तुमच्या मुखार एक एप्रिशिएट करपाक, ताका लागून आमी तांकां आयज गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपयला। म्हाका आसतो आमच्या फ्रेंडा लागीं फुलांचो बुको फादराक दिवचो म्हणून। तशेंच एल्डन आनी डॉल्माक। दुसरी युथाची भुरगीं आसा जाल्यार मातशी मुखार येवची। किंग्सली, विएना, क्लोवी मातशी स्टेजीर येवचे। म्हाका असलो फादर जोगेटोन 2 उतरां सांगता। मोगाच्या पळोवनाळ्यान आमचे मुखार स्क्रिप्ट रायटर आसात आनी तशेंच राजदीप डिरेक्टर प्रोड्युसर। ओके, प्रोड्युसर पूण दोगांय ह्या नाटकांनी भाग घेतात। आमी खुबशे फावटी उतरां आयकल्या, भिवपाची गरज ना। आनी जेन्ना आमी उतरां आयकता आमकां दिसता जो कोणी उतरां म्हणटा तो खऱ्यांनीच जे कितें करूंक जाय तें करून शांती पावयतलो, पूण अशें घडोवंक ना। आनी म्हणून राजदीप आनी तांचो पंगड हांगा येवन आमकां उगडास करता, भिवपाची गरज ना, ती आसात हो मुद्दो फुडें व्हरोंक। पूण तांचे सांगाता हेरूय खूब जाण गोंयकार भावुरता वेगवेगळे आमचे गोंयचे जे मुद्दे आसा ते मुखार दवरून। आनी भिवपाची गरज ना तेन्ना आमी आयकता, आमकां दिसता म्हणटा ते भाशेन जो कोण जबाबदार आसा ते फुडें आमी आयकला। हांव जबाबदार तांचे पासत, हांव जबाबदार तेचे पासत नाटकान। तशें जो कोण जबाबदार आसा ताणें तें काम करचें पडटा। पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता आमकां हीच उतरां आयकोंक मेळटा जेन्ना गाब्रिएल दूत आंकवार मायाशी आयलो आनी ताणें हीच उतरां म्हणलेली, आंकवार माय भिवू नाका,
कित्याक गाब्रियल जाणा आसलो होय आपल्या वरवी आंकवार माय घर बेस्ट जातली, पूण आंकवार माय थंयच बसून रावली ना, आपलो वावर करूंक जाय तो करीत रावली. तेच आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. आमी हांगा एकठांय जाल्ली आसा तांकां सपोर्ट करूंक ह्या विशयाचेर, पूण आमी जेन्ना आमी गोंयांत येता तेन्ना जाता ते भाशेन आमी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर उलोवन जे कितें सोद आसा ते फुडें दवरून आमी हें पावल मारून सदांच वावरुया. हो म्हजो उलो आनी हो जाणाचो उलो ह्या नाटका वयल्यान जेन्ना मादी आमकां सारकी गरजेची. देवाचो आशिर्वाद ह्या पंगडाचेर आनी आमचे सगळ्या गोंयचे झुजनारांचेर, कित्याक तेणी हो विशय घट दवरला आनी खऱ्यांनीच आमकां आमची मादी मेवल्या पुरो म्हूण देवान तांकां शुभाम आशिर्वादान दवरून. मंगलाचो फादराक लागीं आमच्या रायटराक आनी प्रोड्युसराक एक मोमेंटम दिवचो म्हणून. Kelas lokal sana kita ngeterang menuju. Dekat Yubari South Mombeta, Mogan Macha, Yuki, Gabush, Babu Nando. Atrok Vishal to be here, Amche, Kokini Naka, Ada Lama. Tuka, Sur and Sur Yubari Guru, Tosich, Amche, Theatris Bow, Tili Bakan Saitovish Villa. आणि नाटकां कोंकणी नाटकां फुल्ली सपोर्ट करतात. तांकां हांव थिएटर्साकूच चड बरें करून म्हणटा. आनी तशेंच आनीक म्हणटा तुमकां नाटक कशें लागलां? बरें लागलां? तिणी आनी परतून येवची UK सी तुमी परतून UK येते वर्सा येवपाचें. हे आमचे धाकटुले भाव यूथ एसोसिएशन जायते वावर करतात. आणि चड विशाल की नाटक काडून हांव हे आमचे धाकटे भाव भयण्यो यंगस्टर्स दे नीड टू कम अप एंड होप चोडपा जाय. आमी जाल्यार जाणटे आमी उरपाक ना ती काडटले. हे आतां फुडाराचे हांबे हेणी हाडून ते म्हाका चड विशाल आनी आमकां सदांच सपोर्ट करतलो. देव बरें करूं. राजदीपा लागीं थोडी उतरां सांग. चड उलयना कारण तुमी सगळे वासंतीचेर मोग करता, राजदेवाचेर न्ही. कारण वासंती जेन्नाच्यान आयला तेन्नाच्यान हांव युट्यूब म्हजो चॅनल आसा तो खरें म्हटल्यार वासंती हो कॅरेक्टर सुचितान तयार केला आनी तो हांव फक्त म्हजी स्क्रिप्ट ते करता, फक्त हांव तुमच्या मुखार प्रेझेंट करता. ताजें क्रेडीट खरें म्हणजे सुचिताक वता. म्हणटा आमी केन्नाच हांवें लायफान इमेजीन करूं नाशिल्लें इतले बेगीन. म्हणजे आमकां तियात्र नाचपाक चान्स पडलेलो. फाटल्या वर्सा आमी तियात्र नाचलेले, पूण आमकां केन्ना दिसूं नाशिल्लें की नाटक घेवन आमकां हांगा येवपाक मेळटलें म्हणून. आमी गोंयान नाटक म्हणजे खूब जाणांचो एक मिसअंडरस्टँडींग आशिल्लें की आमचें नाटक म्हणजे मराठी नाटक म्हणून. आमी फाटली 26 इयर्स आमी फक्त कोंकणी नाटक करता, फक्त आमी तुमच्या मेरेन पावनाशिल्ले. आतां हो म्हादयचो विशय घेवन आमी तुमच्या मेरेन पावल्या आनी तुमी आमकां मानून घेतल्या. खरें म्हटल्यार आमचो देव आमी केन्ना देवळांत सोदिना, तो तुमकां खुर्चेर तुमच्या रुपान आसा. तुमी देव आमी बरें केलें जाल्यार आमी माथ्यार घेतले आनी आमी जर वायट केलें जाल्यार तुमकां रायट आसा आमचो कान पिळून तुमी चुकता म्हणून सांगपाचें, कारण तुमी आमचे देव आसा. त्या खातीर म्हणटा की तुमी लंडनकारांनी मोग दिला, आमी नाटक घेवन येयल्या. खरें म्हटल्यार आमकां गव्हर्मेंटान धाडूना, आमकां गोंयच्या लंडनच्या लोकांनी मोग दिला आनी ते म्हादयन धाडला इतल्याच खातीर
की म्हादय हो इश्यू आसा तो खूप सेन्सिटिव्ह इश्यू आसा. आमी गोंयकार सगळे ओगी आसा आणि तुमची वाट पळयता. तुम्ही जावं सोशल मिडिया वयल्यान जावं कितें वयल्यान ह्या गव्हर्नमेंटाक दाखोवन दिवचें पडटलें की आमच्या फ्युचराक जरी आमी लंडनाक आसले जाल्यार तुमची मोग सगळो गोंयांत आसा आनी म्हादय जर एक फावट आमच्या हातींतल्यान गेली जाल्यार आमकां मेळची ना, आमच्या फ्युचराक आमकां केन्ना माफ करचें ना. त्या खातीर हो विशय तुमकां कसो लागलो जरूर आमकां तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान किंवा तुमी उतराच्या माध्यमांतल्यान शेअर करात आणि कशी लागली हे नाटक तुमकां कशें लागलें सांगात. देव बरें करूं म्हणटा. सगळे युथ असोसिएशनाचे मेंबर आम्ही 2 दीस तो सेट उबो केला. तुमकां सांगता त्या सगळ्या भुरग्यांनी रातचे 1 मेरेन सगळें काम तांणी केलां. तांकां लागून एक ते आयज हिस्ट्री घडली युकी शेराम आनी हो म्हजो टोकन आमचो सगळ्यांचो तुमच्या नांवान तांकां टोकन दिता. गांव जाला गांव जाला जाणट्याची टीमीक फूल येवंक स्टेजीचेर आनी तशेंच हांवें सांगला ते भाशेन आमची गेस्ट आयज क्रिसेनिया आनी एल्डन तांकांय आमी फेलिसिट करतली.